गोवा बियॉन्ड बीचीस ह्या प्रयत्न आमचे लास्ट 2 वर्सां सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत सुरवात केल्ली आसा आनी तेन्ना एकूच विचार घेवन गेले आमी की गोवा इज ऑलवेज नोन आमचे सदांच समुद्र किनारे इतके दिश्टी पडटा पार्टी लायक एक चर्च आसा 2 देवळां तितल्यान गोवा म्हणून वळख जाता आज कोविडाच्या मागीर लोकांक कितें तरी वेगळें जाय आनी यूथ जावन जाणटो जावन तो एक्सप्लोर करूंक शकता आनी गोंयांत जेन्ना आमकां ऑलरेडी सांस्कृतीक म्हळ्यार आमी इतले रीच आसा बाकीचे आमचे ट्रेडिशनल कल्चर फेस्टिविटी जेवण खाण सगळें जेन्ना बरें आसा तेन्ना ते आमी म्हाका दिसता वयल्या दर्जाचेर हाडले जाल्यार म्हाका पर्यटक जे येतात डॉमेस्टीक जावं इंटरनॅशनल तांकां आमच्या कॅलेंडर इयराक नवे विचार करूंक मेळटा आमी एक ध्येय घेतला की आमी गोवा टुरिझम बोर्डाक आनी मेंबरा बरोबर बसून हॉटेल इंडस्ट्रीचे आमच्या ट्रेडाचे की नवे आमी कशे विचार घेतले काय आनी शिगमो आनी कार्निवल सोडलो जाल्यार सावथ गोवा नवे आमी केले आनी चिखलकालो जो आज हांगा सेलिब्रेट करपाक 3 दिसांचो इव्हेंट आसा आषाढी एकादशी जाली की रोखडो चिखलकालो जाता आनी ताजो इव्हेंट ग्रामीण भागात माशेल कंट्रोल सुंदर गांवांत देवकी कृष्णाय देवळान सेलिब्रेट आमी लास्ट इयर केलो तेन्ना खूब उमेदीन सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जाले आनी रेसिप्रोकेशन मेळ्ळें बरो रेसिप्रोकेशन मेळ्ळें अंदूचे वर्स आमी फेस्टिविटीज दाखयता आसतना चिखलकालो मेन फेस्टिवल हो आमी प्रायवेट खात्यान आमच्या हातूंत नोंदणी करून घेतिल्ली आसा देवस्थानच्या कम्युनिटीच्या सपोर्टान आमी पूर्ण तरेन हो कार्यक्रम फुडें व्हरता आसतना रिजनरेटीव टुरिझम आनी एकादश तीर्थ हे ज्या स्पिरिच्युअल सेक्टराचेर काम केलां थंय चिखलकाल्याचे 3 दिसाच्या इव्हेंटान पयले दिसा क्लासिकल सिंगींग लास्ट इयर राहुल देशपांडे आशिल्लो म्हणून आमी महेश नायक घेवन आयिल्ले आसा जाल्यार भजन आनी परवा चिखलकालो सेलिब्रेशन ह्या हातूंतल्यान पर्यटक आज ऑलरेडी इन्क्वायरी इतल्यो आयल्या की म्हाका दिसता पर्यटकांनी ऑलरेडी डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल येतलेच पूण ह्या जाग्याचेर ह्या वास्तूक ग्रामीण भागात रुरल टुरिझम वाडयता आसतना हाजो आस्पावूय घेवन मेळटलो वेगळे वेगळे पॉलिसीज होमस्टे जावं कॅरवन जावं तशेंच वेगळे वेगळे आमचे पर्यटकां खातीर घेतिल्ले नवे विचार हातूंत चिखलकाल्याचो खुबसो भाग आसा वीरभद्र जावं सावथ गोवा जावं नवे नवे फेस्टिविटीज नवे नवे आमचे जे ओल्ड ट्रेडिशन कल्चर आशिल्ले ते परत दाखोवपाचो आमचो पर्यटन खात्याच्या मार्फत मुख्यमंत्र्या कडेन बसून आमी जे विचार मांडले ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी गोंयचें परसेप्शन चेंज करून गोंयचें अस्तित्व कितें आशिल्लें म्हणजे आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज सप्तकोटेश्वर देवूळ जावं काणकोणचे परशुराम पुरुषोत्तम जावं फोंड्या तालुका कशी जाली जाल्यार आज आमी हांगा आयले फेस्टिविटीज जावं हे पूर्ण तरेन आमी जो सुरवात केल्या म्हाका पूर्ण तरेन खात्री आसा की येता त्या दिसांनी गोंया पळयता आसतना दृश्टीकोन पर्यटकाचो फक्त समुद्र नासतले जाल्यार गोवा बियॉन्ड बीचीस म्हणटा आसतना ग्रामीण भागांत येवन ग्रामीण रुरल टुरिझम पळोवन टुरिझमाच्या भागांत जे रुरल भागांत जे लोक रावतात तांकांय बेनिफीट जातले ह्या विचारान जे आमी घडयल्ले आसा इन्क्लुझीव टुरिझम म्हणून ते एक सक्सेसफूल स्टोरी जाली जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय बऱ्या अर्थान जातलें मार्शलचे नगरीत पर्यटन खात्याच्या वतीन अभंग वारी ह्या चिखलकाल्याच्या उत्सवाच्या निमित्त आमचे जगप्रसिद्ध गायक आदरणीय रोहितजी काळेच्या या संगीत कार्यक्रमाला आम्ही आज सगळे उपस्थित आहोत चिखलकालो आमचो एक फामाद मातयेचो असो उत्सव आमी घेवया त्या मातयेन जन्म घेतलो त्या मातयेचो वास आज संपूर्ण जगा भितर आज पसरत गेलो ह्या खातीर पर्यटन खात्याच्या आदरणीय मंत्री मित्र श्री रघुनाथ खोटे यांच्या खूप मनापासून आभार व्यक्त करतो कारण ह्या चिखलकाल्यात शेकडो वर्सांची पारंपरिकता आसा आणि आमचे सांस्कृतिक दायज जे आसा ते दायज संपूर्ण जगा भितर पसरता आणि म्हणूनच खास असो खास असो केल्लो प्रयत्न आज यशस्वी जाता आसतना आमी सुरवात करपाक जाय आणि सुरवात फाटल्या वर्सांत जाली आणि ती सुरवात अशी दबाज्यान जाली